फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवीचो वर्सुकी सत्रोत्सव शेनवारा व्हडा उमेदीन मनयलो। वर्सान एकदा देवीची पालखीची मिरवणूक तळेभाट वाठारांतल्या मूळ स्थानार वता। थंय व्हडा उत्साहान ख्रिश्चन भाव देवीचे स्वागत करून एकामेकांचेर गुलाल उधळून देवीचे दर्शन घेतात। उपरांत परतून फातर्पेच्या देवळात येवन ह्या उत्सवाची सांगाता जाता अशी माहिती देवस्थान समितीन दिल्या। आज तुमकां खबर आसा की वार्षिक शत्रोत्सवाक जो आता एक 12:30 सुमार जो जेवण जातकच महाप्रसाद जातकच देवीची पालखी जी आसा ती 12 सत्र्या वांगडा म्हणजे जे आमचे 12 वांगड्याचे जे प्रतीक आसा ते घेवन देवीची पालखी आमची कुंकळे तिच्या मूळ स्थानाक वयतली। वर्सांतल्यान एकदा आमची देवी आपल्या मूळ स्थानाक येता आणि ती सांची परत येता। वतना जी वाट आसा ती आमी पयलीं वतना मल्लांगिणी मार्गे आमी वता, ताजे नंतर आमी गोठण, ताजे नंतर दिवसा, ताजे नंतर बोडी आणि ताजे नंतर आमी तळे भाटान वता आणि ताजे नंतर मागीर तळे भाटान लोकांक चड सगळे दर्शन लोक थंय दिल्ले वता आणि ताजे नंतर देवी आमचो मारकूट, मागीर माड्डीकटो, मागीर देवानी आणि मागीर हांगा कट्यार बोमडामळ मार्गे परत देवस्थानाक येता। अशें म्हणटात की देवी जेन्ना आमच्यान भायर सरता आपली मूळ स्थानार वचपाक तेन्ना देवीच्या तोंडाचेर एक हास्य आसता की ती खूब तिका उमेद आसता की आपूण आपल्या मूळ स्थानाचेर वता आणि अशें म्हणटात की ती परत येतना एक उदासीन भाव तिच्या तोंडाचेर आसता की आपूण परत आपली मूळ स्थानांतल्यान हांगा परत येता म्हणून। दुर्गा कुंकळकारिणीचो छत्रोत्सव आयज देवीची पालखी हांगा फातर्पेच्या मूळ स्थानाक तळेभाट हांगा वचपाक भायर सरपाचें आसा आणि 12 गांवकार आमचे सगळे तयार आसात। 12 गांवकारांच्या सांगातान देवीच्या उतराचेर आमी सगळे उत्सव साजरे करतात। वर्सांतल्यान एक फावटी फाल्गून म्हयन्याक ही पालखी देवीची स्थान तळेभाट हांगा वता आणि ज्या वाटापाटीच्या वेळार हे देवीक हांगा स्थलांतरीत केल्ले त्या वाटेवेल्यान गोविंद घाटी म्हणटा त्याच वाटेवेल्यान आता आमी परते वतले देवीची पालखी आणि मागीर हांगा मूळ स्थान तळेभाट ताच्या पयलीं वेगवेगळ्या हांगा देवी लोकांक दर्शन दितली भक्तांक आणि मागीर मूळ स्थान तळेभाट हांगा मोठो उत्सव जाता। हांगा खूब वेळ देवीचे दर्शना खातीर आसतली आणि मागीर परतीच्या वाटेर हांगा येवन मागीर गुरुपेटींतल्यान ह्या उत्सवाची सांगता जाता। आज आमी सायबिणीची भेट घेवपाक आज सायबिणी सत्र्यो ह्या दोगांजान आमी मनयता आणि तेजे मूळ स्थान हिंगासोच फातर्पेसोच तळेभाटा ते मूळ स्थान आसले थिंगा वता आणि परत मागीर पती फातर्पा हाडले। आमी क्रिस्तांव जावनूय आमचे रूट आमी विसरना। सो आमी सत्र्यांक आनी जातेक सदांच ती भेट दिता, देव भायर काडपाक आमी सदांच आसता।